कोरोना व्हायरसाचा संसर्ग परत सुरू झाला. भारतात कोरोनाचे काय दुयेंती सापडल्यात. गोंयांत फाटल्या दिसांनी जीएमसीत 70 वर्सांचो कोरोनाचो दुयेंती सापडलेलो. कोरोना व्हायरसा विशीं आमचें निरीक्षण सुरू आसा. जीएमसी, जिल्लो हॉस्पिटल तशेंच भलायकी केंद्रांत येवपी दर एका दुयेंतीची चांचणी करतात म्हूण साथी रोग तज्ञ दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांणी सांगलें. भलायकी केंद्रांतले दोतोर थंडी आनी तापाची लक्षणां आशिल्ल्या दुयेंतीचो डेटा एकठांय करतात. हाका लागून कोरोना दुयेंतीच्या आंकड्यात वाड जाल्या काय ना हाचेर आमी लक्ष दवरून आसा अशें बेतोडकार हांणी सांगलें. सध्या गोंयांत कोरोनाच्या दुयेंतींनी वाड जावंक नाशिल्ल्याचें दोतोर उत्कर्श बेतोडकार हांचें म्हणणें. कशें आसा जाणा, आमचो सर्वेलन्स इज थ्रू आउट अवेलेबल, म्हणजे थ्रू आउट द इयर चालू आसता. ओके. आणि सर्वेलन्सान आमी कितें करता, मोर ऑफ एक तर लॅबोरेटरी सर्वेलन्स चालू आसा आमचो, ओके. वेर एवरी एडमिटेड केस इन बोथ डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड जीएमसी ऑफ रेस्पिरेटरी इलनेस दे आर टेस्टिंग. इन केस जर कोवीड, स्वायन फ्लू असले केसीस जर वाडटा आनी एडमिशन्स जर वाडटा जाल्यार आमकां थंयच्यान कळटा. सो सेकंड थिंग वीच हॅपन्स इज लायक देर इज समथींग कॉल्ड इन्फ्लुएन्जा लायक इलनेस. जितले आमचे पेरिफेरीन डॉक्टर जे आसा न्ही हेल्थान सगळे, ते जितल्यो आतां थंडेच्यो हें पळयता आमचे पेशंट्स, ते अपलोड जाता ऑनलायन. सो तेजो ट्रेंड कसो आसा तो पळयता. म्हणजे कोवीड जर आयलो जाल्यार तो ट्रेंड वील स्टार्ट इन्क्रिजींग. सिवियर जसो थंडी आसता तेका जाता पळय न्ही, ताका सिवियर ज्यो केसीस आसता ताका म्हणटा आमी सारी, सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. ILI म्हटल्यार इन्फ्लुएन्जा लायक इलनेस आनी सारी म्हटल्यार सिवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इलनेस. हाजोय बीन सर्वेलन्स चालू आसता थ्रू आउट द इयर, इरिस्पेक्टीव ऑफ कोवीड. सो हाजे वयल्यान तरी आमकां आतां केसीस वाडल्या अशें दिसना. पण तरी पूण लोकांनी खबरदारी घेवपाक जाय. म्हणजे केन्नाय फ्लू हें येता, थंडी जाता तेन्ना दे हॅव टू टेक तेंचे प्रिकॉशन्स एज वेल एज लागींच्या डॉक्टरा कडेन जाता इतले बेगीन वचपाक जाय. हें चालूच आसपाक जाय. नाव एक जीएमसीन केस मेळ्ळ्या, ती टीबी चेस्टान एडमीट आशिल्ली म्हटलें पळय न्ही. ओके. ती एकूच 70+ इयर्स ओल्ड जो आशिल्लो पळय न्ही, ती एकूच केस सद्या. आनी वी वील कीप आवर हें सर्वेलन्स इन प्लेस. ना कशें आसा पळय, कोवीड एक्चुअली इफ इट्स सिजनली रायज न्ही जाल्यार दे वील बी नो गायडलायन्स फ्रॉम गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया. ओके. बट गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया ऑल्सो ट्रॅक्स कोवीड ऑफ ऑल स्टेट्स. सो खंयी अशी जर जाय जाल्यार वील गेट सम गायडलायन्स फ्रॉम देर. गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरेश गांवकर.